गोंयान वचत थंय उदरगतीच्या नांवान आशिल्ले रस्ते खणल्यात. लोकांक येरादारी करतना त्रास जाता. तशेंच वचत थंय माती वतयल्या आनी आशिल्ल्या रस्त्याक उंच करतात. खुबश्या जाग्याचेर रस्त्या कुशीकच चर मारल्यात. येरादारी करपी लोकांक रातचे काळोखांत चर आनी मातयेचे ढीग दिसनात आनी थंय अपघात जातात. फाटलीं 5 वर्सां ह्या अंतरराष्ट्रीय महामार्गाचें काम सुशेगाद चलतालें. शिवसेनेन आवाज करतकीच तेन्नाच्यान गोंय सरकारान महामार्गाचें काम बेगीन करपाचो आदेश दिल्लो. उपरांत वेंचणुकेची आचारसंहिता जाहीर जाल्ल्यान परतें काम सुशेगाद चल्लां. आतां कांय दिसांनी पावस सुरू जातलो आनी रस्त्याचेर माती ओतून उंच केल्या ती माती पावसान व्हांवून रस्त्यावयल्यान चिखल जातलो. तशेंच व्हांवून कुशीकच्या घरांनी वतली म्हूण महामार्गा लागीं रावपी लोक भिल्यात. सरकारान बेगीनाच हें काम पुराय करचें आनी लोकांक जावपी त्रासांतल्यान सुशेग दिवचो अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. बेशिस्त चल्लेले आहा. बेशिस्त म्हणजे कशें, एक खंयचो पार्ट एक काम कंप्लीट करपाचें तेंच्यांनी, एक सायड कंप्लीट करपाची अशें तेंचें हें ना. आपणाक जाय तशें जाय ती खणटात, जाय ती हें करितात, जाय ती भराव घातलेलो आहा. आनी आतां अशी परिस्थिती आहा की जो भराव घातलेलो आहा तो भराव इतलो डेंजरस आहा की फाल्यां पावस आज 15 दीस आणखी उरले, जवळ 15 मे पासून पावस स्टार्ट जातो. पावसान अशी परिस्थिती जाली की तो भराव जो आहा तो सगळो रस्त्यार व्हांवून येवन अक्षरशः 2 व्हिलर चलोवपाचीच चान्सेस आसचे ना. दुसरें म्हणजे 4 व्हिलर. आनी दुसरो तेंच्यानी सायड रोड जो केला कॉन्क्रीट करून, त्या सायड रोडाची अशी परिस्थिती आहे की सायड रोडाक सगळ्याक खड्डे पडलेले आहात. वायडनींग सारकें जावंक ना आनी त्यामुळे सध्या तरी अपघात चालूच आहात आनी हे अपघात चालूच उरतले. हो जो महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान महाराष्ट्र हायवेच्या रुपान जो लोकांचेर लादलेलो आहा तो इतको की लोकांचं जीवन उद्ध्वस्त करून सोडटलो. ह्यो NH-17 पत्रादेवी टू करासवाडा हे जे कॉन्ट्रॅक्टरान काम सुरू केलें आहा ते तोरसे, उगवे, तांबोसे ह्या सगळ्या गांवांक इतके डेंजर जाल्ले आसा. केव्हा ॲक्सिडंट जावन केव्हा कोण मरात हे सांगपाक जायना. ह्या रस्त्याची उंची, खोली किंवा मॅप कोणाकच न दाखयता हे काम सुरू आसा. अर्दो रस्तो खटलेलो आसा आनी अर्दो त्याच्या बेश्टे सिमेंट मारून खड्डे मारलेले आसात. ह्या रस्त्यार ट्रॅव्हलिंग करपाक इतले प्रॉब्लेम जाल्ले आसा की तेन्ना मिनटाक एक ॲक्सिडंट जावपाचो संभव आसा. आणि दुसरें म्हणजे रात्रन दिवस महाराष्ट्रातून रेंव, वाळू, तुझे खडी घेऊन जितके ट्रक येता ते होल 24 तास ह्या रस्त्यार चालत असता. म्हणजे भुरग्यांक न्हू, लोकांक न्हू क्रॉस करपाक सद्याच ह्यो रोड मेळना. आणि इतको ह्यो मृत्यूचो सांपळो जाल्लो आसा की सरकारान आमच्या मायबापान आमच्या लोकांची समजूत घालून हे जे ट्रक आसत किंवा ह्यो रस्तो आसा ते पावसा पयलीं लोकांच्या सुविधासाठी हे काम कंप्लीट करचे अर्दे तरी, अशी आमची मागणी आसा. आमी हे रस्तो गांवांतून न जाता, हायवे हो गांवांत सहसा नसता, तो गांवा भायरसून जावच्या खातीर आमी सरकारा कडेन जायती एप्लिकेशन केल्या. आमी जमीन दिता म्हणून सांगली आणि तो रस्तो आसा तो भायरसून जावचो म्हणून. आता ह्यो गांवांतसून रस्तो करून ह्या 5-6 गांवांची न्हू तर जितक्या गांवांतसून ह्यो रस्तो गेलो तितक्याय गांवांची सामकी हेंच्यांनी अशी परवड करून सोडल्या की हांव सांगूंक शकना. म्हणून आमची सरकार कडेन एक आता रिक्वेस्ट आसा की सरकारान ह्यो रस्तो करतना जाता तितको पावसा आदी कंप्लीट करूचो प्रयत्न करूचो. नाहीतर ह्यो आमकांय कळटा की तो पावसा आदी जावचो ना, पण एक 1 वे तरी तो करूचो. पावसान ना जाल्यार किती ॲक्सिडंट आनी किती जातले ते हांव तर सांगूंक शकना. रस्तो करपी कंत्राटदार आपणाक जाय तशें काम करता. ताच्या कामाक रीत ना. वचत थंय चर मारता, माती ओतून उंच करता आनी रस्ते खणून घालता. हें करतना लोकांक कळचें म्हूण कसलीच सूचन ना जाल्यार खूण करिना म्हूण अपघात जातात. शुक्रारा रातीक रस्त्या कुशीक चर मारिल्ल्याचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान पेडण्या अपघात जाला. जस्ट टर्न मारून रोडार हाडच्या खातीर प्रयत्न केलो, पूण आनी सायटीचो जो म्हाका प्लेन रस्तो दिसलो त्या खातीर हांव म्हाज्या निदर्शनांत अशें येयलें की तो रोड प्लेनच आसा. पण जेन्ना गाडी टर्न मारतना म्हाजी गाडी जेन्ना खाला गेली पळय तेन्ना म्हाज्या लक्षांत येलें की थंय चर मारलो आनी चर इतलो खोल आसा की म्हाका चान्सच आनीक मेळूंक ना गाडी परत बॅक घेवपाक. आनी म्हाका अशें सांगपाचें दिसता की हांगा तेंच्यांनी रोड करतात बरें आसा का, पण हांगा सेफ्टी अशें कांयच नासा. मदींच चर मारल्यात, मदींच तेंच्यांनी प्लेन दवरल्या, त्या खातीर लक्षात येना की एक्झॅक्टली बाबा रोड बाबा कसो आहा तो. तेन्ना हांव सांगपाक सोदता कॉन्ट्रॅक्टराक
की तुम्ही रोड करात कितें तें काम तुमचें करात पण सेफ्टी खातीर बॅरलां सुद्दां जर सायटीन जर अशी दवरलेली जाल्यार म्हाज्या लक्षान येतलें असले गाडी वयची नासली भितर. बॅरलाय ना बेल्डय लायल्लो ना तेंच्यांनी आनी जर इतलो खोल आसा सादारण एक 4 व्हिलर ठीक आसा ती शिरकान तरी आडकून तरी रावल्या. 2 व्हिलर जर पडलेली न्हू जाल्यार तो मनीस जागच्या जागीच वयतलो आसलो.